आनी शुभ वर्तमान परगट करपाची जबाबदारी, शुभ वर्तमान परगट करपाचो कायदो आमचो जण एकल्याचो. जाणें पवित्र स्नान घेतला, त्या पवित्र स्नाना वरवीं, त्या बावतिजमा वरवीं आमकां जण एका कातोलिकाक, क्रिस्तावाक हें शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आमकां जेजून दिल्या. आनी हें शुभ वर्तमान परगटपाक आयज भाग्योन पावलू दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, शुभ वर्तमान परगटपाची म्हाका एक विचून काडूंक जायना, ती म्हाका एक दिल्लो कायदो, ती म्हाका एक दिल्ली जबाबदारी. आमकां सगल्यांक एकाच उतरान शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आसा. आनी हें शुभ वर्तमान कशे तरेन परगटचें आमकां भाग्योन पावलू रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरान 6 वळीन अशें म्हणटा, देवान जण एकल्याक दिलेलें खेरीत कुरपे प्रमाणें आमचे थंय वेगवेगळी देणी आसात. भाकणीचें जाल्यार आपआपल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणें ताचो उपयोग करचो. तें कारबाराचें जाल्यार बरो कारबारी जावचें. तें शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. धर्म दावन दिवपाचें जाल्यार उदारपणी दिवचें. आनी अशे तरेन वेगवेगळ्या मनशांची कशे तरेन वेगवेगळी जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटपाक तें भाग्योन पावलू थंय आमकां उगडास करता.